नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग गोवान. दिप्ती नागवेकाराचो येवकार. खबरो विस्तारान. ईडी लिकर पॉलिसीचे गोय कनेक्शन उस्तिता. ईडी मुखार गोयचे आपाचे फुडारी अमित पालेकार, रामराव वाघ तशेंच वेवसायीक दत्तप्रसाद नायक आनी भंडारी समाजाचो अध्यक्ष अशोक नायकाची दीसभर चौकशी जाली. परतूय आपयतले, रामराव सांगता. वेंचणुकेचो खर्च कसो मॅनेज केलो तो विचारलो. तांणी विचारला त्या गजालींची म्हायती दिल्या. आपाचो फुडारी आणि दिल्लीचो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ईडीच्या ताब्यांत. हे वटेन आपाचे फुडाऱ्या बरोबर हेर फुडारी ईडीच्या रडारार. गोंयांतूय आपाचे फुडारी अमित पालेकर, रामराव वाघा सयत वेवसायीक दत्तप्रसाद नायक आणि भंडारी समाजाचो अध्यक्ष अशोक नायकाक ईडीचो समन्स. दीसभर चौकशी. सकाळी गेल्ले, दनपारां जेवणाक सोडले. ते वेळार तांकां गाठले. ते म्हणटा चौकशी चल्ल्या, कसली ती सांगू शकना. काय सध्या उलोवची न्ही रे. पळय आमचे इन्वेस्टिगेशन करता न्ही, तांकां करूनच जाय कितें आसा तें. दे आर डुईंग देयर जॉब. आय वील डू माय जॉब एज अ सिटीजन एंड वील सी वॉट एवर दॅट हॅपन्स. कितें कनेक्शन रायट नाव आय डोंट नो एनीथिंग. निवडणुकीत तो पैसा वापरला कित्याक 7 दिसां पयलीं अरविंद केजरीवालाक अरेस्ट जाला दिल्ली. ताच्या 8 दिसान हांगा गोंयच्या लिडरांक आतां उखलुला. कितें कनेक्शन तुमचे भितर? म्हजें तर कांयच ना. आय डोंट वॉन्ट टू कमेंट ऑन दॅट. जेवणा उपरांत ईडीची चौकशी परत सुरू. रामराव वाघाक साजे सोडलो. तो म्हणटा वेंचणुकेच्या वेळाचेर खर्चाचो हिशोब विचारिल्लो. ताणें जी म्हायती मागल्या ती दिली. रिलेटेड टू इलेक्शन हाऊ वी हॅव मॅनेज हेजेर थोडे क्वेरीज आशिल्ल्यो. वी हॅव प्रोवायडेड ऑल द इन्फॉर्मेशन. सगळी इन्फॉर्मेशन जी मागल्या ती दिल्या तांकां. आप फुडारी अमित पालेकर म्हणटा हो बहुजन समाजाचेर अटॅक. ईडी खंय आपलें काम करता. I don't want to say anything as far as investigation is concerned. ED has done their investigation. We have carried on. We have joined the investigation. And I think beyond this, as far as investigation is concerned, I do not wish to speak. सगळे फायल आसा. काय विचारून परते फाल्यां बीन आपयल्या. फाल्यां पयल्या तुमकां कितें विचारले बाकीचे कितें डिटेल आसले ते. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गोयच्या आनीकूय कांय आपाच्या उमेदवार फुडाऱ्यांक तशेंच कांय हेर फुडाऱ्यांक ईडीचे समन्स येवपाचे आसा म्हूण सुत्रां सांगतात. गोयच्या चौगांक दिल्ली ईडीचे समन्स आयले उपरांत गोयचे राजकीय मळार बोवाळ. बाणावलेचो आमदार वेंझी म्हणटात ताकाय ईडीचो समन्स येतलो. लोकशाय फक्त इंडिया आघाडीच साल्वार करूंक शकता. अमित पालेकार, रामराव वाघ, दत्तप्रसाद नायक आणि अशोक नायका उपरांत गोंयच्या आनीकूय फुडाऱ्यांक समन्स येवंक शकता म्हणून सुत्रां सांगता. तातूंत आपाचे उमेदवार फुडारी कांय फुडाऱ्यांचोय आस्पाव आसतलो. वेंझी म्हणटा लिस्ट आसतले तातूंत आपलें नांव आसतलें. लिस्ट आसतलें न्हू सगळ्यालें. समन म्हूण तो येवपाकूच जाय न्ही, कित्याक सगळे आमी इलेक्शनां आशिल्ले. हांवूय जिखला. आय थिंक द लिस्ट वील बी देर. बट द पॉयंट इज पेपर खबर आहा न्हू आतां. तो जाय जाल्यार सगळे करूनच घेवन येवपाचें पयलें. कितें मागता तें खबर आहा. वॉट डू वॉन्ट. तांकां एफिडेवी मागता आनी कितें आल्लोल्योच मागता ते आनी टायम वेस्ट करता. घे न्हू तुमकां कितें जाय तें. लोकशाय इंडिया आघाडीच साल्वार करूं शकता. बिकॉज ओन्ली इंडिया अलायन्स कॅन सेव डेमोक्रेसी. आनी एनडीए आनी डेमोक्रेसी साल्वार करपाक कांयच प्रयत्न ना. एनडीए बरा गेलो जाल्यार अशेंच आनी कितले लॉ येतले. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. दिल्लीचो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आनीक 4 दीस ईडीचे कस्टडीन. एक्सायज पॉलिसी स्कॅमान आनीक चौकशी करपाक 7 दीस कस्टडी दियात म्हूण ईडीन नेट धरिल्लो. 1 एप्रील मेरेन कस्टडी. आपल्याक धरला मात गुन्यांवकार म्हणपाक ईडी कडेन ठोस कांयच ना, केजरीवाल उलयलो. आपाक सोंपोवपाचें खंय राजकीय कारस्थान. सरकारा आड उलयता तो आडकतलो. आझाद मैदानार इंडिया आघाडीन भंय उक्तायल्लो तो सारको. गोंयचे फुडाऱ्यांचे ईडी चौकशेचे फाटभुंयेर काँग्रेस फुडारी सुनील कौठणकार उलयलो. गिरीश म्हणटा सरकार बहुजन समाजाची, एसटी समाजाची लिडरशीप काबार करता. दक्षिण गोंयची बीजेपीची उमेदवारी पळयल्यार बहुजन समाजाची लिडरशीप सोंपयतात हें खंय स्पश्ट. आज ईडीने समन्स इश्यू करून आमी जे पयर आझाद मैदानाचेर प्रोटेस्ट केल्लो आनी जे गजाल आमी सांगताले, इंडिया पार्टीज एकठांय जावन जे गजाल आमी सांगली की बीजेपी कशें अनडेमोक्रेटीक पद्दतीन डेमोक्रेसी आनी कॉन्स्टिट्यूशन काबार करपाक पळयता. ईडी, सीबीआय आनी आयटी वापरून ताजें म्हाका दिसता लायव्ह एग्जाम्पल हें आसा कितें चल्लां पळय तें. हो भाजपाचो जो वेपन आसा एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट तें आज एक्स्टॉर्शन डायरेक्टरेट जाला आनी ताजो पॉलिटिकल लिडराचेर दिल्लीच्यान डायरेक्ट एटॅक आसा. ओबीसी आनी एसटी
खास करून त्यांची लिडरशीप काबार केल्या आणि तांकां कशे त्रास दिवप ते हे सरकार पळयता. फक्त इलेक्शना टायमार तांकां मतां जाय, तेजे नंतर ते ह्या लिडरशिपीक OBC ST लिडरशिपीक कशी डिस्ट्रॉय करपाचें हें काम BJPचो एक ग्रूप सामको प्रामुख्यान करता आणि त्या हेजे खातीर म्हाका दिसता बहुजन समाजा भितर बरीच नाराजी पसरलेली आसा. आमचे ST भाव आसा पळय कितलो तेंप जाले बावडे स्ट्रगल करता, तांकां प्रॉमिस करतात इलेक्शना टायमार, मागीर कांय ना. सो हें चालूच आसा. हें लोकांक कळोन चुकलां की हेंचे फाल्यां म्हणजे फक्त इलेक्शनाचो स्टंट, ताजे पलीकडे कांय ना. आनी ते प्रत्येक बहुजन समाजाक तेणी मतां खातीर यूज केल्या. बहुजन लिडरशीप काबार केल्ली आसा हे तेंचे वेगळे वेगळे उदाहरणां दिश्टी पडटा. इन्क्लुडींग आतां सावथ गोवाची जी कॅन्डिडेचर जे जाली ते आतां सगळें पळयलें जाल्यार प्रत्येक हें दिसता की ही सगळी बहुजन समाजाची लिडरशीप काबार करून उडोवपाची गोंयांत हें चालू आसा. एंटी नार्कोटिक्स सेलाची गोंयान मोठी रेड. हर्मला एवगेनी मार्कोविन म्हणटा त्या रशियनाक 1,70,00,000 ड्रग्सा सयत धरलो. 8 किल मॅजिक मशरूम म्हूण फामाद सायलोसायबीन, ताची 150 बियाणी तशेंच 2 किल गांजा जप्त केला. फुडलो तपास चल्ला. Anti-narcotics cell of Goa police has conducted a raid at Arambol and has arrested a Russian national who was found indulged in illegal cultivation of drugs popularly known as magic mushroom and has seized huge quantity of drugs from his possession. According to ANC, huge quantity of drugs like 8 kg of magic mushroom, 150 numbers of magic mushroom seeds, 2 kg of ganja, all worth 1.7 crore rupees have been seized from his illegal possession. ANC team is further investigating in this matter. Mukesh Kumar for Prudent. BJPन गोयचे दोनूय उमेदवार जाहीर केले तरी काँग्रेसीचे घोडे हालच ना. CECची दिल्ली बसका जावन गोयच्या उमेदवारांचेर चर्चा जाली. नांवांय लागीं लागीं फायनल. त्या नांवांचेर परत चर्चा. उत्तर गोंयान श्रीपाद भाऊ बरोबर RG मनोजाचें आव्हान. दक्षिण गोंयान BJPन पल्लवी देंपोक तिकेट दिल्ल्यान मतांचे गणीत धरून उमेदवारीचेर चर्चा. BJP आनीक जो देंपो ब्रँड जो आसा सावथ गोवा कॅन्डिडेट जाल्लो आसा ते सगळे तरेचे प्रयत्न करतात म्हाका तिकेट मेळपाक जायना. म्हणजे खंयच्याय लेवलाचेर पावता म्हणून. आनी BJPन गेल्या काही तेंप जालो म्हाजेर वेगळे वेगळे हांकां मुखार काडून म्हाजी इमेज पेड्यार करपाचें खूब काम तेंचें चालू आसा. म्हणजे सोशल मिडिया बाकी कोणाक व्हिडियो काडपा लावप, कोणाक बरोवपा लावप, कितें कितें करून म्हाका डॅमेज करपाचें. पूण गोंयचो लोक आमचो इतलो जागृत आसा की वेगवेगळी कॅम्पेन करून सुद्दां आयज गोंयच्या लोकांचो मोग म्हाका मेळटा तें पळोवन बरें दिसता. म्हणजे हे कितलेय जर डॅमेज करपाचे आनी इमेज डिस्ट्रॉय करपाचे प्रयत्न कोण कोणाक धरून जे चालू दवरलेले आसा म्हाजे विरूद्ध ताका लोक कशेंच बळी पडनात. आनीक लोकांचो एक अफाट प्रेम हेचान तर म्हाका पळोवपाक मेळटा. आनीक त्याच आवाजाचेर म्हाका दिसता हे लोकसभा इलेक्शन जे आसा ते जावपाची शक्यता आसा. गोवा बोर्डाची 10वीची परीक्षा 1 एप्रिलाक सुरू. 24 एप्रिल मेरेन चलतली. 31 सेंटरांनी परीक्षा. 19,573 भुरगीं परीक्षा दितली. तातूंत 9,757 चले, 9,816 चलयो. पोरू 10वीचे परीक्षेक 20,476 भुरगीं बशिल्लीं. BJPचो उत्तर गोंय उमेदवार श्रीपाद नायकाचो साळगांवच्यान प्रचार सुरू. भाऊच्यो सरपंच पंचां कडेन तशेंच बायलां नवमतदारां कडेन गाठीभेटी. कोको दर्यादेगेर वॉटर स्पोर्ट्स वेवसायिकांचे इश्यू आयकले. दक्षिण गोंय उमेदवार पल्लवी देंपोचो शिरोड्या प्रचार. पल्लवी म्हणटा जिखताच MP फंडांतल्यान शिरोडा बाजार मंडपाचें काम तडीक. गेले 5 निवडणुको 25 वर्सां तुम्ही माझ्या सारख्या एक सामान्य कार्यकर्त्याक खासदार म्हणून निवडून दिलो आणि परत एकदा आता परत सगळ्यांना निवडून दिवपाक तुम्ही सज्ज आसात. हे जे उपकार जे आसात म्हाका दिसता ते जन्मभर एक जन्म न्हय ते 10 जन्म विसरूंक शकची ना. भारतीय जनता पार्टी सदांच म्हणटा की आमचो राजकारणात येवपाचो उद्देश इतलोच की
गांव सुदारचो, गांव बरो जावचो, राज्य बरें जावचें आनी देश बरें जावचो. एक इम्पॉर्टंट आसा की आमचे ज्येष्ठ नेते श्रीपाद भाऊ हांगा जेन्ना येतात तुमच्या इंटरेक्शनाक तेन्ना एक कळपाक जाय की श्रीपाद भाऊन एज टुरिझम मिनिस्टर आमच्या गोंया खातीर डबल इंजीन सरकार डॉक्टर प्रमोद सावंताक घेवन खुबशे हांगा कार्य करून घेतले आमचे इन्फ्रास्ट्रक्चर जातूंतल्यान आज टुरिझम डिरेक्टली नाल्यार डिरेक्टली एम्प्लॉयमेंटा खातीर नाल्यार इकॉनॉमीच्या दृश्टिकोनान मेळटा. आगवादचो तुमी जेल म्युझियम घेयात, स्वदेश दर्शन स्कीम म्हणात, बाकीच्यो सागरमाला स्कीम म्हणात, जितल्यो स्किमी आयल्यो त्यो भाऊचो कारकिर्दीत एज मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स नाल्यार मिनिस्टर ऑफ टुरिझम अँड वॉटरवेज ह्या टायमार सगळे करून घेतले. परत एकदा बाय पल्लवीक निवडून हाडपा खातीर तो त्याच पोटेडकीन काम करता अशा देश प्रथम ह्या भावनेंतले आमी आसात. आमच्या खातीर हो देश प्रथम आसा, द्वितीय पार्टी आसा, आमी तृतीय आसा. आमी 3 नंबरच्या स्थानाचेर म्हणटा कारण आमकां स्वार्थ ना. ह्या राजकारणांतल्यान आमकां पयशे नाका, ह्या राजकारणांतल्यान आमकां लोकसेवा जाय आनी म्हणून म्हणजे लोकांचें भलें जावचें, लोकांचें कल्याण जावचें. सगळ्यो योजना केंद्रांतल्यो आनी राज्यांतल्यो योजना ज्यो आसा ह्यो लोकां पर्यंत पावच्यो आनी फुडलीं 5 वर्सां मोदीजी केंद्रांत प्रधानमंत्री जावचे, देश कितलो वयर पावतलो तो जालोच, पण आमी म्हणटा की आज 25 कोटी लोकांचो गरिबींतल्यान वयर काडपाचें काम कोणी केलां? मोदीजीच केलां. युवा शक्ती, किसान शक्ती, नारी शक्ती आणि गरीब कल्याण या 4 चाकाचेर गोंयची आणि देशाची तुम्ही प्रगती कशी बरी जाल्या ती तुम्ही सगळ्यांनी पळयल्या. त्यातल्यान हे आमी हे जे मंडप आसा हे तुमकां आमी करून दितली. पेडा बाणावले बिराडाक रावपी विश्वनाथ सिद्धनालाचे खुनाच्या प्रकरणात दुसरो आरोपी सूरज म्यागेरेक कोलवा पुलिशेन बेळगांवच्यान गोंयान हाडलो. 9 दीस पुलीस कस्टडी. विश्वनाथाचे बायले बरोबर ताची इश्टागत. तातूंतल्यान दोगांयनी मेळून खून केलो. विश्वनाथाची बायल मंगला उर्फ वैभवीक पुलिसेन खून जाला म्हूण कळटाच काल धरिल्ली. उद्देगीक उदरगत महामंडळ आयडीसीक 7th पे सक्ती. आयडीसीन तांच्या स्टाफाक तशेंच 2018 पयलीं रिटायर जाल्ल्या स्टाफाक 7वो वेतन आयोग लागू करपाचो हायकोर्टाची ऑर्ड. स्टाफाक तशेंच पेन्शनरांक 1 जानेर 2018 सावन लागू एरियर्सय दिवपाक सांगल्यात. सो हायकोर्टान आयडीसीच्या रिटायर्ड एम्प्लॉईज आणि प्रेझेंट एम्प्लॉईज आणि पिटिशन फायल केल्लें की तांकां 7th पे कमिशनाची स्केल दिनात म्हणून. कारण गव्हर्मेंट एम्प्लॉईजांक 2016 पासून दिल्ली आणि तांकां अजून पर्यंत दिवना म्हणून ताणें 2020 पिटिशन फायल केलें. 2023 आयडीसीन रेझोल्युशन पास केलें की 1/1/2018 पासून तांकां एम्प्लॉईजांक रिविजन एज पर 7th पे कमिशन दितलें म्हणून. म्हणून तातूंत क्लॅरिटी नाशिल्ली की पेन्शनरांक मेळटलें काय ना. आनी तातूंत आनी एक कंडिशन आशिल्लें की जर तर हायकोर्टान लिटिगेशन पेंडींग आसा जाल्यार ते बेनिफीट तांकां दिवचें ना म्हणून. हे रेझोल्युशन पास केलां म्हणटकीर पिटिशनरांनी MCA फायल केली कोर्टान की एज पर दीस रेझोल्युशन आमकां बेनिफीट 2016 पासून दिवचें म्हणून आनी पेन्शनरांकूय दिवचें म्हणून. तो हायकोर्टान आज ऑर्डर पास केली की आयडीसी ते रेझोल्युशन आसा तें इम्प्लिमेंट करपाचें आनी 1/1/2018 पासून तांकां पेन्शनरी बेनिफीट दिवपाचें आनी बेनिफीट पेन्शनरांकूय दिवपाचें जो 2018 पयलीं रिटायर जाले. दुसरी गोश्ट आसा 2016 ते 2018 हाजे मदीं ही 7th पे कमिशन इम्प्लिमेंट जातली काय ना ते हायकोर्टान तांकां लिबर्टी दिल्या की तुमी रिप्रेझेंटेशन करात आयडीसी कडेन आनी इफ आयडीसी जर रिप्रेझेंटेशन तांचे अगेन्स्ट डिसायड केलें जाल्यार मागीर लिबर्टी टू टेक एक्शन इन अकॉर्डन्स विथ लॉ. सो दॅट इज द ऑर्डर विच इज पास बाय द कोर्ट. सो प्रेझेंटली दे वील गेट pensionary benefit, they will get benefit of 7th pay commission, pensioners as well as the employees from 1/1/2018. जीएमसीचे चडावार ट्रक आनी मोटारीचो एक्सिडंटाक लागून चिंबल जंक्शन मेरेन ट्रॅफिक जॅम. ट्रॅफिक जॅमान 3 ॲम्ब्युलन्सूय अडकल्ल्यो. ह्या रस्त्यार एक्सिडंट जाल्यार ट्रॅफिक जॅम जाताच. पुलीस यंत्रणेन एक्सिडंटाच्यो गाडयो बेगोबेग हालोवपाची व्यवस्था तयार दवरची पडटली. हांगा जवळ जवळ 15 ते 20 मिनटां जाली हांगासर मेर्शे जंक्शन टू बिटुमान ब्लॉक जाल्ले आसा. पण ह्या ब्लॉकान 3 ॲम्ब्युलन्सी शिरकाल्यात आनी तेतूंतले 2 ॲम्ब्युलन्सी आसा ते सायरन मारतात, तांकां एमर्जन्सी आसा. हे पळयात हो स्पॉट
हे मेर्शेस जंक्शन जे आता फ्लायओव्हरचे काम कितलीशीच वर्सां बंद पडलेले ते परतून चालू केला. हो ट्रक आणि हो एक कार आसा क्वीड, त्या दोगां मदीं हांगासर एक्सिडंट जाला आणि हेका लागून जवळ जवळ अर्दवर जाले हांगासर ब्लॉक आसा. प्रुडंटा खातीर कल्पेश गांवस. काय लोक राजकारणाचो धंदो करतात, आपणे करू ना. कळंगूटचो आदलो आमदार आग्नेल फर्नांडीस सांगता. तो धंद्यान बिझी. लोकसभेक इंडिया आघाडीक तेको. कुठ्ठाळची आदली आमदार अलिना समाजकार्यान बिझी. गोंयचे बऱ्याक आवाज काडपी उमेदवाराक खंय तेको. वेंचणुकेचे हवेन आदल्या आमदारांबरोबर प्रुडंटाची एक्स फॅक्टर स्पेशल सिरीज. आयच्या एक्स फॅक्टर सिरीजांत कळंगुटे आणि कुठ्ठाळेचो आमदार. कळंगुटेचो आदलो आमदार म्हणटा काय लोक राजकारणाचो धंदो करतात, आपणे तशें केन्नाच केल्लें ना. Politics was not my business, unlike some other people. थोडेंचे पॉलिटिक्स बिझनेस जालेले, आमचे सदांच बिझनेस जाले. आणि थ्रू दॅट बिझनेस आय वॉज डुईंग पॉलिटिक्स. आधी म्हणला तुवें आमच्या हॉटेलात सगळे आमचे गव्हर्मेंट उडोवंक जावं, गव्हर्मेंट घडोवंक जावं, आमच्या हॉटेलार येताले जेयताले आताले वयताले. पार्टीन म्हाका कांयच दिवना पयशे. आमी तरी पार्टीक लागून पयशे म्हणले. सो आतां म्हाजे बिझनेस चलयता आनी बारीक केन्नाय सोशल इश्यूज येयले तेन्ना हांव प्रेसाचेर येता आनी म्हाजो आवाज उठयता. I will be with the India group, INDI त्या ग्रुपावर. कित्याक बीजेपीन कितें केलेलें आसा, नोकऱ्यो ना, हें ना, कम्युनलिझम पळय चड जाला. देर इज नो डेव्हलपमेंट, ओन्ली कम्युनलायज करून करून वोटां घेवपाचें आसा. सो आय वील बी विथ एनीथिंग दॅट इज अगेन्स्ट द बीजेपी. कुठ्ठाळेचे आदले आमदार एलिना म्हणटा गोंयच्या बऱ्याक आवाज काडपी उमेदवाराक तेको. When somebody tells me, Madam Mashi, you're poing कितें जाता, म्हाका घरांत रावंक जायना. म्हाका धांव मारूंक शें दिसता पळोवपाक कितें जालां तें आनी कशे भशेन हांवें लोकांक आदार दिवचो. And this is what I am doing. I along with many others, okay, we have been very busy on the tracks because the South Western Railway double track is a definite plan to destroy South Goa. As far as the Lok Sabha election is concerned, I hope that candidates that have a deep-rooted love for Goa and a love for the people of Goa, those are the candidates that should win. सध्या समाजकार्यात बिझी. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. आयज गुड फ्रायडे. संवसारा बरोबर गोंयच्या क्रिस्तांवांनी जेजू क्रिस्ताचे कश्ट आणि मरणाचो आयज उगडास काडलो. सकाळी भावार्थी इगर्जीन वचून जेजूचे निमाणे प्रवासाचे खुर्साच्या वाटेंत वांटेकार जाले. पोन्न्या गोंया सेंट कॅथेड्रल इगर्जीन कॅनन पाद्रीचे शेपडेचे पुरसाव जाता. ह्या दिसा सावन इस्टराच्या आयतारा मेरेन मौनाचो काळ. भावार्थी उपास दवरून आंगवण करतात. ही आशिल्ली सकाळची अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, प्रुडंट प्लस ॲप, फेसबुक, पॉडकास्ट, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट.